हाय माय फॅमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू चॅनल. सगळी कशी आहे तुम्ही? सो आयज न्ही हांव बेगीन उठवला. आतां टायम 6:30 जालो आहाय. कित्याक न्ही हो फ्लोर सगळो आख्खो डस्टी जालो आहा. जायत दीस जाले उदक मारलो ना. आतां ताका फ्लोरार न्ही सगळें उदक मारता. हिंगा पायप बी सगळें रेडी करून दवरला. कित्याक चड हें आहा सारको. ओके, हें आतां म्हाका व्हरपा जाय थिंगा, ते सायडीन व्हरपा जाय. हें पयलीं मुगे सगळें काम करून काडटा आनी भायली गाडी आहा ती वॉश करपा जाय आनी तेजे उपरांत हांव तुमकां मागीर मेळटा. आनी हे वटेन सो फ्रेंड्स, आतां न्ही मुगे सगळो फ्लोर बी वॉश करून जालो आनी आजुनूय हांवें ब्रेकफास्ट केलो ना, मागीर करतलो. पूण तुमकां हांवें सो सांगलोलें काल गोंयांत हांव धाकटें बिजनस करता म्हूण, आनी तें बी जावन हांव वॅडींग डेकोरेशन. सो हें सगळें काम न्ही हांव नुवें ऑल्वीन कुलासो म्हणटा तेको शिकलोलो पयलो स्टार्टींग. सो तेणें म्हाका सगळें दाखयलोलें आनी तेगे न्ही वॅडींग डेकोरेशनाची कंपनी आहा, आजुनूय चलता. आनी तो न्ही आर्ट मास्टर, तेका न्ही डिग्री आहा. सो तेणें आमकां जायतो सपोर्ट केलो आनी आमकां वयर काडलें, ग्रो अप केलें. जायते भुरगे येता तेका शिकपाक आनी बरो करता तो डेकोरेशन. न्हू सारकें होंडा शोरुमा कडेन थिंग वर्कशॉप आहलो तेगेलें. सो थिंग स्टार्ट जावन बलून आर्क, बॅकड्रॉप, मागीर फ्लोर ड्रेपींग, मागीर लायटींग सगळें आमकां ताणें दाखयलोलें केश करून कितें करपा जाय तें. प्लास्टीक फ्लावर अरेंजमेंट, मागीर चर्चीन, मागीर क्रिस्नींग, बर्थडे पार्टीज सगळें तेच भशेन. मागीर न्ही हांव धाकटे बारीक ऑर्डर घेवपा लागलो. ओके, तो आमकां हेल्प करपा लागलो. अशें करून बारीक ऑर्डरी आहाय ते आमकां दिवपा लागलो आनी तेजो मागीर कळपा लागलें केश करून बलून आर्क जाता, कितें जाता, बॅकड्रॉप केश करून जाता, कितू कस्टमराक चार्जीस घेवपा जाय, कितें घेवप तेणें आमकां सांगलें. आनी रिजनेबल आहा सारकें, हायफाय पासून न्ही. सो हे भशेन करून म्हाकाय थोडे मागीर ऑर्डरी येवपा लागले. आनी जेदो म्हाका ऑर्डरी येता न्ही हांव तेदो कामां वचनाहलो त्या कडेन. मागीर तो कितें म्हणपा लागलो म्हाका, तूं एक काम कर, तूं तुगेलें कर, तूं आनी ती कामां येनाका, तुगेलें बिजनस हँडल करून तूं राव. बरे भशेन डील जालें आमगे सारकी. हय. आनी मागीर हांव मुगे थोडें सामान केलें. म्हाका जे पयशे आहलो ते एक 7,000चें सामान केलो हांवें आनी स्टार्ट केलें. मागीर ब्लूबेरी हॉल आहा तें, द विलेज, मागीर व्हायट हावस, ग्रीन अमेस हॉल, राया पंचायत हॉल, मागीर चांदोर, वार्का, मागीर बेतालबाती, उत्तोड्डा सगळीं जीं हॉलां आहाय न्ही थिंगा हांवें बारीक डेकोरेशन केलां. हय. पूण कितें हांव न्ही कामां वचनाहलो, जस्ट कितें ऑर्डरी येता तेच कोत्तालो. पूण अशें करून जातालें एक टायम न्ही एक म्हयन्या कांय ऑर्डर आसनाहली आनी मागीर पयशे लागून घराको न्ही सारकेंच प्रॉब्लम जाताले. कळ्ळें तुमकां, सर्वायव करपाक फॅमिली आहा सगळीं आहलोलीं आनी तेजो न्ही हांव काजार जालोलो. हय. आनी मागीर आमगे डिस्कशन जालें मुगे आनी बायले गेलें आतां हें बरें जावपा ना म्हणलें. कळ्ळें तुका न्ही. आनी आतां लोक चोय व्हडली हायफाय वॅडींग कोत्ताय, तांकां बरें डेकोरेशन जाय. बरें डेकोरेशन जाता जाल्यार तुका न्ही बरें सामान जाय पडटा सारकें युनीक. सो ताका लागून चोय आतां भायर येयलो आहा. मे बी एक टायमा परतून म्हाका सगळें सामान बी आहा घरा कडेन. जस्ट लायट्स आहलो ते हांवें इकिले, मुगे फ्रेंडान दिले. मे बी एक टायम वचोन गोंयांत न्ही मुगे परतून डेकोरेशन चालू करतलो आनी तितून एडिशनल हांव सावंडूय घेयलो, सावंडूय हें करतलो. सो हें मुगे धाकटें बिजनस हांवें जोडलेलो पयशे 1 लाखा वयर पयशे जोडलेले. बरें जालो मुगेलें. सो हांवें न्ही मुगे वॅडींग डेकोरेशनाचें मार्केटींग करपा न्ही 300 कार्डां प्रिंट केल्लीं. मुगे कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, हांव कितें कोत्तें वॅडींग कार्ड न्हेसयता आनी कितें सेंटर पीस सगळें. सो जेदो हांव खूंय भायर सोदता तेदो हांव लोकांक मुगे कार्ड दितालो. जावं आमगे विलेजीन मुगे फॅमिली आनी कोणा कार्ड हांव सदां कॅरी करतालो. ते भशेन करून मार्केटींग केलां. पूण सक्सेस डायरेक्ट मेळ्ळो ना चोय. ओके. पूण फेलियर जायते हांवें चोयले. मिस्टेकी जायते जाताय खंयचे कडेन, खंयचें काम करतना, कसलें बिजनस स्टार्ट करतना. पूण केन्ना न्ही हार मानपा न्ही. म्हाका न्ही डेकोरेशना हितून जायतें हें आहा. आनी एक इव्हेंट कंपनीन हांवें काम केलां गोंयांत आनी ती जावन आहा रॉयल गाला इव्हेंट्स, आमगे मानोरा पडटी. हय थिंगा. तेजो ओनर जावन आहा रसल ब्रिटो. इव्हेंटा बद्दल न्ही गेलां हांव, नॉलेज थोडी घेयल्या. पूण म्हाका आतां थोडो टायम फॅमिलीकूय दिवपा जाय गेलो म्हणटच. चोया परतून बिजनस स्टार्ट केला कितें सगळें दाखयता तुमकां. आनी बिजनस तरी हांव स्टार्ट करता न्ही जाल्यार एड घालता हांव मुगे यूट्यूब चॅनलार, फेसबुकार सगळें एड करतलो. हय. मुगे जी कितें आहा तें नॉलेज तें बरें यूज करून करता आनी बरें सामान बी करता हांव हे पाटी. बरें युनीक प्रॉप्स, बॅकड्रॉप, मागीर आनी कितें सारकें डिफरंट करप. ओके. पूण धाकटें करतलो, व्हडलें मुगे व्हडलें चिंतप ना, बारीक ते भशेन काजार जावन स्टार्ट केलो हांवें. आनी तुमकां हांवें चोय सांगलोलें पयलें आमगे सोयरीक जावन आमी 2.5 वर्सां रावलोलीं. 2.5 वर्सां रावन मागीर काजार जालें आमी. आनी मुगे काजराको चोय मुगे पेरंट्स कोण नाय, ती मामी,
भाव डॅडी बी ती कोण आसलेली ती ऑलरेडी हें जालोली कळ्ळें न्ही सगळें मुगे फॅमिलीन म्हाका सपोर्ट दिलो सगळें केलें आनी सगळें बरें जालें आनी मुगे काजार राय इगोर्च्या हॉलान जालोलें पंचायत हॉल न्ही चर्च हॉल तें रस्त्यार सर्कलाको आहा तें जंक्शनार मेन थिंगा तें आतां तितू फेमस ना पूण चलत तें पूण पंचायत हॉलूय आहा थिंगा चोय पंचायत हॉल मातसो फेमस जालो कित्याक थिंग सगळे भशेन इव्हेंट्स आनी काजरां सगळें जाताय थिंग केलोलें अशे भशेन मुगे जर्नी गेल्या आनी तेजे उपरांत हांवें कांय कसलें बिजनस केलो ना सो म्हाका जें कितें लायक आहा तें हांव वचोन कोत्तलो आतां ओके मुगे आनी मुगे लायफ न्ही चॅनलार मुगेलें हांव शेअर कोत्तलो कांय जाणें आनी कांय हे मुखार कांय शेअर करपा ना मुगे फॅमिली गेलें कितें आहा तेंच कितें आहा तें बरें पॉजिटीव शेअर कोत्तलो ओके सो आतां न्ही हांव ब्रेकफास्ट कोत्ता आनी मागीर तुमकां मेळटा यूट्यूब न्ही हांव एज अ पार्ट टायम कोत्ता ओके जॉब न्ही वेरी इम्पॉर्टंट चोय यूट्यूब एज अ हॉबी अशी पयलोसान स्टार्ट केला आतां 2 वर्सां जालें अशें कंटिन्यू जाता की वी व्हडले येता व्हडलें म्हणपाचें मागीर मेळया सो फ्रेंड्स आतां न्ही मुगे ब्रेकफास्ट जालो कंप्लीट आनी मिल्क टी आनी कबूस खायला पूण केन्ना हांव सुपर मार्केटांसान ते चिकन हॉटडॉग येता ते बी हाडटा पूण राती हाडलो ते हांवें फ्राय करून खायले ते काबार आतां केन्ना वयता तेन्ना हाडपा जाय आनी आयचो जो व्हिडियो हांवें जस्ट मुगे कितें आहा तें सांगपाक तुमकां हांवें केलोलो मुगे बायलेनूय म्हाका डेकोरेशन वता जायतो सपोर्ट केला न्यू आयडियाज क्रिएट केले न्यू प्रॉप्स करपा जावं कितें करपाक जायतो हें केलां पोत्तून न्ही गोंया वयता तेन्ना डेकोरेशन स्टार्ट कोत्तलो आनी तें बी जाल्यार बरे भशेन कोत्तलो आनी तितून क्रॉकरी आनी सगळे एडिशनल जे आयटम आहाय ते घालतलो आनी जात जाल्यार हांव बारीक एक धाकटो सावंड पासून घेतलो सो तेका लागून हांव काम करपा येयलां क्वीट कित्याक पयशे जाय पयशे वेरी गरज आनी बाप बाय ती शिकताय आनी सगळें सिट्युएशन आहा तें बरे भशेन मॅनेज करपा जाय ओके फ्रेंड्स सो ह्या व्हिडियोन तर सगळें सांगिल्लें जाल्यार हो व्हिडियो न्ही चड व्हडलो जातलो सो सगळीं बरें कर तुमी चॅनलार न्यू आहाय जाल्यार चॅनल सबस्क्रायब कराय शेअर कराय लायक कराय कित्याक तुमगे सपोर्टा म्हाका जायत गरज आहा फ्रेंड्स ओके सगळें तुमकां देव बरें करूं बाय बाय फ्रेंड्स मोग आसो थँक्यू वेरी मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स सी यू